समट आणि सावाला त्यांच्या जीविताचे अवधीच 5 महिने ओके हां हां 5 महिने वाचतात. ओके आता 5 महिने वाचतात जाल्यार हां 5 महिने मात्र ताणें उपात्र करी येता उपाद्र करी येता. हां 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 त्या अर्थान ते 5 आ 5 महिने वय. तशा सांगता हे दादले हं. स्त्री संघानं मेळोंक नातलेले हं. ते सक्कड आंकवार हं. म्हळ्यार एका अर्थानं हांगा पळयत आसतना काय अर्थ जाता की म्हळ्यार हे विंचलेले जाल्यार देवान विंचलेले 144,000 मनीस आणि ते स्त्री संघान नातले म्हळ्यार खाली आंवकार्यांक मात्र काही सर्गींच्या राजा जागो गी म्हणले बरी काही चिंता बेता एकल्यान हांवें थोड्या वर्सां आदीं एकल्यान अशेंत गुंतून लेखन सांगचे पळयले हांवें आदलो प्रोटेस्टंट बिसायबाडे वो सांगतालो मनीस न्यू लायफाचो तो हे गाण्यान म्हणलो 666 म्हणून ताका तो म्हणलो आतां तूं तुजे इतल्याक दवर ते लेख करून वचनाका म्हणलो ताका. आता गोड आनी कोडू हां हां ही उतरां आमी वापरता. वय हांवें सांगली उतरां ताका इल्लीशीं कोडू लागली जाल्यार म्हणटा हांव. हां 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 उतरां कोडू आहा ते उतरांक रुचाय. वय वय आनी कोणाय कितें बरें कितें केलें गोड गोड उतरां उलयलो म्हणून वय 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 उतरांक रूच ना न्ही. समट आणि सावाला मोगाच्यानो उगडापणाचें पुस्तक आमकां सगळ्यांकी वाचता आसतना एका रितीन कावजणी हाडचेत आसलें भिरांत उपजोवचेत आसलीं उतरां थोडे फावटी पळोवंक मेळटात. गेले त्या अंक्यांत आमी पळयल्ले प्रमाणे हें पुस्तक तातूंत थोडे संकेत वापरल्यात आनी तशेंच एका रितीची शैली वापरल्या ती आमी मनान दवरल्या मात्र आमकां हें पुस्तक वाचूंक सलीस जाता अर्थ करूंक जाता ह्या विशयांत आमी समजणी जोडिल्ली. हाचो मुखलो भाग आज आमी मुंदारून व्हरता आनी ह्या मुखल्या भागांत थोडे आमकां संगती पळोवंक मेळटात. सिंहाच्या तोंडा बरी आसचे घोडे आनी तांच्या तोंडान तांणी असो उजो आनी तशेंच गोणी वस्तू नेसचे साक्षी आनी उदकांत तावन वयर सरची 10 शिंगां आनी 7 तकल्यांची मनजात असल्या संगती विशयांत आमकां आयच्या संवाद कार्यक्रमांत आमकां पळोवंक आसतलें. आनी तशेंच देवाच्या क्रोधाची आयदनां म्हूण आमी पळयता. जेजून आमकां मोगाळ बापा विशीं आमकां वळख करून दिल्ली. देव क्रोधाचो देवगी ह्या विशयांत आयच्या संवाद कार्यक्रमांत आमी पळयतले. तुमकां समजता की ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. अध्याय 7 आनी तातूंत आमकां पळोवंक मेळटा मोर गेल्ल्यांचो संको 140 आनी 4,000 ताजे तकले नांवत आसा. मोर पडलेले 140 आनी 4,000 म्हणून आनी आमी पळयता काय म्हणून सांगल्यार तातूंत हाचे नंतर भुमीच्या 4 कोनशांचेर सोग देवदूत उबे आसलेले हांवें पळयल्या आनी मुखार आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा 4थ्या वळींत आनी मोर गेल्ल्यांचो संको 140 आनी 4,000 म्हणून मेजलेले म्हाका आयकले. आनी हे त्या दुतान सांगले प्रमाणे विंचलेले मनीस म्हणून तांचेर मोर घाल्या. तशें म्हळ्यार बाचा जावचे मनीस खाली 140,000 मात्र गी या सक्कडी मनीस गी म्हणून. आतां हें बरें सवाल. आतां शेवटाच्या काळार देवाचे पर्जेक संबंदीत दर्शन हें ही पर्जा 2 मुळांत जावन येता. एक जुदेव समर्थित तांची संख्या कितली 140,000 आनी एक 10व्या वाक्यांत आमी पळयता थंयसर हो संको व्हड जाल्लो पळोवंक मेळटा. हें जाता कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकांचो हांवें देखलो. तातूंत सर देशा भासांचो जाती कातीचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसोवन आनी आपल्या हातांनी खाजरा ताळे घेवन सिंहासनानी शेडये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हणटाले. आतां हो संको मागीर लेखमीत नासलो तितलो जाता. आतां हांगासर समान दिला. आतां ही संख्या कितली 10व्या वळींत हांवें 10 लाख म्हळें. 140
साडी 400 साडेसात 4,000 4,000 हां. आता ते आमी सारकी पळयल्यार हां 12 इस्रायलाच्यो कोळयो वय 12 मल्टिप्लाय केल्यार कितले मेळटा 144 144. 144 जाता ताका 1000 मल्टिप्लाय केल्यार हां आंतोन कडेन मेळटा वय हां हां ओके ओके 140 आणि 4,000 वय आतां 1000 आसा न्ही वय आमी सुरवेर सांगले प्रमाणे मेजूंक जायना तितलो संको ओके 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 हां 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 देखून हो ल्हान संको न्ही हां व्हड संख्या वोड संख्या वय हां हां आतां आमी चिंतचें घालें आतां इतलेशा लोकां मदें हे म्हाका जागो आसा गे वय 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 ते देखून म्हणटा आतां आनी एक वांटो हां जुदेव समर्थी बायल्या लोकां मदें हांव आयिल्लो हां आं हां हांचो आंकडो हां कोणा वापरून दिवना हां स्पश्ट उतरांनी दिला ओके आख्ख्या संवसारांत हांव न्हू हां हां आयिल्लो लोक ओ ओ हां पयल्या वर्गाचो लोक जुदेव सुमर्थींतलो हां तशें म्हणटाना हां दोनी आंकडे हां ल्हान जमो सुचयनात हां मेजूंक जायना तितलो ओके 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 जमो सुचयतात हम्म. देखून तांच्या मदें आमकां जागो आसतलो त्या अर्थान पळयतना हे दोनी आंकडे ताळ पडटात वय, म्हळ्यार वय, हांगा दाव्या वडीन पळयत आसतना हां. लेख मीत नासलेलो लोकां जमो म्हणून वय. थंय 140 आणि 4,000 म्हळ्यार 1000 लेख करतना मेजूंक जायना तितलो जायना संको तितलो, वय. सो दोनी हे ते हें केलां बरें हें करना आतां मल्टिप्लाय केलां मुखार आमकां पळोवंक मेळटा 8वो अध्याय आनी तातूंत 8व्या अध्यायांत 5वी वळ आसा तो वळ देवदूतान दुंपवणें घेवन तातूंत वेदी वयलीं उज्याची केंडां भरलीं आनी ते दुंपवणें काडून भुमीचेर उडयलें तक्षणच कठीण गडगडे जाले आनी जगलणी मारली आनी भूंय सगळी कांपली हे देवदूतान काडून धरणीक उडयता आसतना अशें जालें म्हणून थंयसर पळोवंक मेळटा वय आतां ते धुंपेल हां धुंपेल आमी ही गरजेंत वापरता हां तसलें धुंपेल न्ही हां आं हां हें धुंपेल म्हळ्यार वेदी वयले इंगळे काडूंक वापरचे एक हातेर हां हां आतां म्हळ्यार गोणयेंतलो तांदूळ काडूंक गोणयेंतली साकर काडूंक एक खोऱ्या भाशेन एक हातेर वापरता ताका कोंकणींत कांय दुसरें उतर आसा गे हांव नेना तळें आनी तांतले इंगळे धरणीर उडयले तेन्ना जाल्लें गडगडो जगलावणें आनी जाल्ली भुंयकांप सोम्याचो दीस म्हणजे मुनसुबेचो दीस सुचयतात तितलेंच ओके 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 मागीर हें जालें आनी कितें मुखार पळयतना आमकां काल पळोवंक मेळटा तो वळ 7 तुतुऱ्यो घेवन आसलेले देवदूत ते वाजोवंक तयार जाले आनी आमी पळयता हरये कडेन भुमींत तिनांत एक पांटो बसमून गेलो म्हळ्यार अध्याय 8 वळू 7व्यांत आमकां पळोवंक मेळटा भुमीचो तिनांत एक पांटो बसमून गेलो तशेंच मुखार येतना दर्याचो तिनांत एक पांटो रगत जालो आनी मागीर तिनांत एक पांटो तारवां फुटलीं ताजे उपरांत उदकाचो तिनांत एक वांटो कोडू जालो उदकाचे ताज्या मागीर तिनांत एक वांट्याक आनी नेकेत्रांच्या तिनांत एक वांट्याक कठीण मार बसलो आनी सकटांचो तिनांत एक वांटो काळोखान भरलो हे तिनांत एक वांटो म्हणून आसा हर एक कडेन दर्या विशांत न्हंयच्या उदका विशांत भुमीच्या विशांत मनशा विशांत हें पुरा आनी नेकेत्रांचो तिनांत एक वांटो हें पुरा आतां हांगासर वर्णिल्लीं 4 खरगां हां पयलीं 4 खरगां ओके एका वर्गाची आनी इजिप्ताची खरगां ह्या खरगांचें फाटस्थळ बॅकग्रावंड आतां तिनांत एक वांटो हे प्रवाद्यांनी वापरलेली ही प्रमाण भास तशें आमी थोडे फावटी कोंकणी भाशेंत म्हणटा हांव 2 उतरां म्हणून 2 उतरां 2 उतरां लांब आसा ती एक प्रवाद्यांनी वापरलेली प्रमाण भास ती हांगा वापरल्या आनी थंय वचून कोणीय मेजूना मागीर पयलें कर्ग भुमीक संबंदीत निर्गमन पुस्तकांत तें 7वें कर्ग
आं 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 ओके आं आं रेफरन्स आसा. वय दुसरें कर्ग उदकाक संबंदीत आं निर्गमन पुस्तकांत पयलें कर्ग. हं, हं, हं. तिसरें कर्ग दर्याच्या उदकाचेर येता. आं हं? वय आनी चवथें कर्ग आं आकाशा विरुद्ध. वय आं? आं ही पुरा पोरण्या कराराच्या उतरांचेर अवलंबून दिल्यात. ओके नवीनच न्ही. आं 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 आनी ते तिनांत एक कोणतो म्हणना बडे एक्झॅक्ट आमी ना, ना. सगळ्यांत तिनांत तसो न्ही 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 हो, न्ही. एक- ती एक ये वापरलेली भास वय, प्रमाण भास प्रभादेने वापरलेली प्रमाण भास. वय वय ओके मागीर आमकां मुखार तातूंत तूं पळोवंक मेळटा अध्यायी 8:6 तातूंत हें परत सांगलें आतां अध्याय 8:12 वळ तातूंत पळोवंक मेळटा 12 वळींत हाचे वरवीं दिसाच्या तिनांत एक वंटो म्हळ्यार नखेत्रां पडलीं तिनांत एक वंटो हाचे वरवीं दिसाच्या तिनांत एक वंट्याक तशेंच रातीच्या तिनांत एक वंट्याक उजवाडच ना जालो म्हूण सांगल्यार काळोखान भरलो कित्याक म्हूण सांगल्यार तिनांत एक वंट्याक कठीण मार बसलो नखेत्रां चंद्रेमू आनी सूर्यो वय आनी दिसाक आनी त्या मागीर रातीक उजवाड ना जालो. आतां रातीक रात काळोखच आसता वय तें कित्या खातीर रातीक उजवाड ना तिनांत एक वंटो म्हणटात परत तशें तें वापरलेली भास ती. वापरलेली भास ती. वय. आनी तूं तें कर्ग इजिप्तकारांच्या ती परत ताजेर वय वय काळोख पडुल्लो. हा 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 त्या कर्गांच्या फाटतळाचेर वय वय अशें विवरिलां वय वय सांगलां. अध्याय 9 आनी वळ 5 तातूंत देवदूत 5व्या देवदूतान तुतरी वाजयली आनी ताच्या मागीर आमकां हांगासर मुखार येता आसतना पळोवंक मेळटा 5व्या वळींत अध्याय 9 5व्या वळींत पळोवंक मेळटा तरी पूण त्या मनशाचो जीव काडूंक तांकां परवडगी नातली. 5 म्हयने भर मनशांक कश्ट येत म्हणून तांकां रजा दिल्ली. जीव काडूं नजो पूण कश्ट येत म्हणून रजा दिली तांकां. देंपे न्ही. वय हां वय वय आतां ते 5 म्हयने आं तें भारी सुलाभ तें. आं देंपे आं तांच्या जिविताचे अवधीच 5 म्हयने. ओके आं आं 5 म्हयने वाचतात. ओके आतां 5 म्हयने वाचतात जाल्यार आं 5 म्हयने मात्र तांणी उपात्र करी येता. लोकांक उपाद्र करी येता. आं 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 त्या अर्थान ते 5 5 म्हयने वय. तशें सांगल्यात मुखार 7 तावन 10 वळ पर्यंत आमकां पळोवंक मेळटा रुपान ते देंपे झुजाक तयार केल्ल्या घोड्या सारके. हां तांचे तकलेर भांगाराचे कुरव कशे आसले तांची तोंडां मनशांच्या तोंडा सारकीं तांचे केस स्त्रियांच्या केंसा बरीं तांचे दांत सिंहाच्या दांता बरीं तांची हर्दी लोंकडाच्या हर्द्या कावाच्या बरीं आनी तांच्या पाकाट्यांचो आवाज झुजा ताळाक धांवतल्या रथांच्या आनी घोडाच्या आवाजा बरी. अशें जाल्यार देंपे आमकां खंय पळोवंक मेळना. एक विचित्र नमुन्याचे देंपे. वय केले देंपे. ना ते एक खुणा. आं आनी तूं जोएल प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 1 आनी 2 हातूंत आं देंप्याच्या कर्गाचो उल्लेख आसा. ओके आं भगवंतू जेरोमो अशें म्हणटा आं जुदेव हें कर्ग आं इतिहासाच्या गणितांक लक्ती करून समजतले. आं देंप्यांची 4 सेना म्हळ्यार आं इस्रायलाचेर दाड घाल्ली त्या असिरियाची आं पर्सियाची ग्रीसाची आं आनी रोमाची सेना. आं 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 हांगा आं पार्थियनांच्या सेना विशीं सांगलां जावी येता. आं सांगलां जावी येता पूण हांगा सांगात घाल्लीं वेगवेगळीं रुपां कर्गाची कठोराई सैतानीक मालिसाय आं आनी जाणवाय मनशांची तोंडां सुचयतात. सुमार कोणा सांगता घाल्या ओके 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 आं 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 हें सगळें सांगाता घाल न्हू. सांगता घाल. वय वय आमी येता अध्यायांत मुखार पळयता आसतना आमकां पळोवंक मेळटा म्हण सांगल्यार 9व्या अध्यायांत 17 तावन 19 वळ पर्यंत घोड्यांक आनी तांच्या सावारांक हांवें म्हज्या दर्शनांत हे परी पळयलें. पेटल्ल्या उज्या परी तांबड्या
एकसारखे निळशा आणि गंधका बरी हळदुव्या रंगाची हरद्या कावीच्या ते सवार नसलेले घोड्याच्यो तकल्यो सिंहाच्या तकल्याबरी दिसतले उजो गंधक आणि दुवर तांच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलो या तीन कर्गा मारिफात म्हणजे तोंडांतल्यान भायर सरलेल्या उज्या दुरा आणि गंधका निमती मनशाकुळाचो तिनांत एक वांटो नासलो कारण घोड्यांचे बळ तांच्या तोंडांत मात्र न्ही तांच्या शिमट्यांनी असले तांच्यो शिमटो तकली उकलून कोंस मारतेल्या सर्पा बरी असल्यो हे काल्याक सरी केला ते हांगा पार्थियानांच्या आक्रमणाची भिरांत आणि मदल्या उदेंतींतल्या दंतकथांनी आणि प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी असलेली चित्रावणी सांगता बशिल्ल्यान ओके हे पाठतळ आमकां कळीत जाल्यार ह्यो मन जाती कवल्यो कितें म्हण समजतात आतां मदल्या उदेंतींत तवल्यो काणयो आशिल्ल्यो तांतले विशयी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतले आनी उरलेले सगळे हांगासर सांगता हे विशय बरशिल्ल्यात रानवट मन जातीची लक्षणांय तातूंत घाल्यांत जोबाच्या पुस्तकांत असलें वर्णन आसा हे आमकां आतां हांगासर नवेंच दिसता पूण हें सगळें जाणा जायचें जाल्यार त्या काळार मदल्या उदेंतींत कहल्यो काणयो वापरताले प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी कितें आसा तें सगळें कळीत जाल्यार हें आमकां समजता हे पुरो पळयतना काल्या भक्ताक म्हणून जाल्यार जू हांव ताणें एक दर्शन पळयलें आनी ताज्या मागीर एका उपरांत एक पळयलें म्हणच्या वरणी सडीत ताका ह्या पवित्र पुस्तकाची सगळी मायेत आसली बरी दिसता म्हळ्यार पाठ्य तळ ताका एजेकेल प्रवाद्याचें जोयल प्रवाद्याचें आनी त्या निर्गमन पुस्तकांत ही सगळी जाणवाय आसली तो एका भास रुपार वापरन हें तो ताज्या कोणाक बरयता तांकां वो सांगचें बरी दिसता ताणें पळय पळय ते देखून आमकां नव्या कराराचें पुस्तकां समजचें जाल्यार पोरण्या कराराच्या पुस्तकांची वळख आसचें म्हणजे ताचे खातीर मुखार 10व्या अध्यायांत वळ दुसरी तातूंत पळोवंक मेळटा आपल्या हातांत सोडयल्लो कोवळो ताणें धरलो आपलो उजवो पाय दर्याचेर आनी दावो पाय भुमीचेर ताणें दवरलेलो आनी एक पाय उदकाचेर एक पाय धरणीचेर ताणें दवरला आनी ताज्या उपरांत तो ताका म्हणटा मुखार आमी नव्या वळींत पळयल्यार 10वो अध्याय 9वी वळ देखून हांवें देवदूता सरशी वचून तो ल्हान कोवळो म्हाका दी म्हणून विचारलें ताणें म्हळें दर घे आनी खा तुज्या पोटाक तो कोडू जातलो खरें पूण तुज्या तोंडाक तो मोवा बरी रुचीक लागतलो कोवळो तो पयल्या सुवातेर कोणी खायनात आतां ताका तो खा म्हणटा आनी खाताना अशें रूच दाखयता ताका पोटाक कोडू जातलो पूण तुज्या तोंडाक मोवा बरी रुचीक लागतलो म्हणून कोवळो हाचे म्हळ्यार हाजो अर्थ कलो कोवळ्याचो ह्या ल्हान कोवळो म्हळ्यार नव्या कराराचो मुखेल संदेश आतां दर्यो आनी भुमी म्हळ्यार आख्खो संवसार देवदूतांचो कार्यादेश सार्वत्रिक युनिवर्सल आतां गोड आनी कोडू ही उतरां आमी वापरता हांवें सांगली उतरां ताका इल्लीशीं कोडू लागली जाल्यार म्हणटा हांव उतरां कोडू आहा ते उतरांक रुचाय आनी कोणा कितें केशें बरें हें केलें गोड गोड उतरां उलयलो म्हणून उतरांक रूच ना न्ही हांगासर गोड आनी कोडू गोड कित्याक कोवळ्यांतलीं उतरां पवित्र सभेचें जैत प्रगटता देखून तीं गोड कोडू कित्याक म्हळ्यार सोसूंक आसात त्या कश्टां विशीं सांगतात देखून तीं कोडू पूण उल्लेख वो केला देवाच्या उतरा विशीं वय वय आनी पवित्र हें नव्या कराराच्या सगळो संदेश ल्हान कोवळो अध्याय 11 वळ 3 म्हज्या दोग साक्षांक हांव अधिकार दितलो
ते गोनीय वस्तू नेसून 1260 दीस पर्यंत प्रवाद करतले. ते दोग साक्षी म्हळ्यार प्रत्वेच्या दनयासमोर आसात ते 2 जैतुनाचे रूख आणि 2 दिवटोण्यो. आता हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा अध्याय 11 आणि वळू 3 दोग प्रवाद्यांक हो अधिकार दिला आणि तांणी प्रवाद करूंक 1260 दीस पर्यंत. आणि ताज्या मागीर आमकां अंतू मुखार पळोवंक मेळटा तांकां दोगांक जीवशी मारले आनी ताज्या मागीर तांची मोडी थंयच सोडली त्या प्रवाद्यांची. आनी ताज्या मागीर 3.5 दीस पर्यंत तांची मोडी पळयतलो लोक सकडी, तरी ती पुरूंक तो कोणी येवंक नात, ते कोणी येवंक नात. आतां हे दोग प्रवादी म्हळ्यार कोण? आनी ताज्या मागीर हे जर तर देवान धाडलेले दूत जाले जाल्यार एका तोळा ते काल्या खातीर मरून पडले. आनी उपरांत आमकां मुखार पळोवंक मेळटा काल्या म्हण सांगल्यार ते दुआन तांकां वयर या म्हणून आपोवन व्हेले, जीव जाले आनी वयर गेले ते. आतां हे दोग प्रवादी म्हळ्यार कोण आनी कित्या खातीर ते मरण पावले की म्हणून? आता झकरिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 2 जैतुनाचे रूख म्हळ्यार जोशुआ आनी जेरुबाबेल स्वदेशाक परतल्ल्या लोकांचे धार्मीक आनी राजकीय फुडारी. आता बंदिवासा उपरांत तांणी मंदिराचें आनी शहराचें पुनर्निर्माण केलें. हाचे विशीं सकड बायबल तज्ञांचो अभिप्राय एकच ना. थोडे जाण म्हणटात मोइजे आनी एलिया म्हणून. आता क्रिस्ताच्या पवित्र सभेंत तांकां मोइजेची आनी एलियाची लक्षणां दिवन वर्णिल्ल्यात. ओके. ते कोण म्हणून आमकां सारकें कळीत ना. निरो चक्रवर्तीच्या काळार रोमांत माटयेर मेल्ले पेद्रू आनी पावलो म्हणून थोड्यांनी अभिप्राय उचारला, पूण तो अभिप्राय मानून घेवंक तितलें सुलभ न्ही. देखून हो अभिप्राय मात्र. आनी 3.5 म्हळ्यार असंपूर्ण आंकडो आनी तो कश्टांचो काळ. 3.5 वर्सां मागीर ते मरून पडलेले दीस 3.5 दीस. अपूर्ण संख्या. आनी तांकां कोण म्हणून आमकां सारकें कळीत ना. थोडे जाण म्हणटात पेद्रू आनी पावलो म्हणून, पूण थोडे जाण ते मानून घेनात. ते गोणी वस्तू नेसून म्हणटा आसतना पोरण्या सोल्ल्यांत एलिया प्रवादी तो मस्त सादी जिणी जियेलो, प्राजिताची जिणी जियेलो. आमी पळयता मागीर जुआंव बावतिस्ताकी ताका सरी केल्लें आनी जेजू विशयां ती मागीर तोच सादारण उल्लेख केल्लो हेरांनी पुरा आमकां पळोवंक मेळटा. तो परतून येतलो म्हणून. वय पूण येता तेत्त म्हणून निर्दिश्ट रितीन कांय सांगूंक जाय. मुखलें सवाल अध्याय 12 आनी तांतू आमकां पळोवंक मेळटा पयल्या वळींत स्त्री आनी महासरप. आमकां हें वाचप मस्तोपटी वर्सां मदें पळोवंक मेळटा, आयकूंक मेळटा. आनी तांतू आमकां पळोवंक मेळटा काय म्हण सांगल्यार तेदुआं अंतरळी एक व्हड कुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांया तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. हे मोरये विशयां सांगलां गी या हाका दुसरो कसलो अर्थ आसा? इल्लेशें कठीण सवाल हे. आतां हांगासर स्त्री उत्पत्ती अध्याय 3:15 हाचो उडास करता. आतां ती भुरग्याक दुखीन प्रसूत जाता आनी तिचो पूत मेस्सिया. आतां वळ 5 तांतू सैतान तिका आनी तिचे संततीक सतायता, पिडापीड दिता. ही स्त्री कोण? ही स्त्री मेस्सियाच्या काळाचे भगवंत पोरजेची कुणा. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार पवित्र सभेची कुणा. पवित्र सभेची कुणा. महासरोप म्हळ्यार आमकां समजता देंवचार. जुदेवांच्या संप्रदायांत महासरोप वायटाची पदवी. ती देवा आनी ताचे पर्जे विरोध झुजता आनी शेवटाच्या काळार हे पदवेचो नाश करता.
आनी 12 नखेत्रां 12 कुळयो. आं हं. आं मागीर ती स्त्रियेन सोंसली दूख आं त्या मेस्सियाचें येणें सुचयता. हं, 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 हं. आतां पुस्तकाच्या बरोवप्यान आं मोरयेक आं नवे एवेक आं मेस्सियाक आं जल्म दिल्ले आं सियोनाचे दुयेकी मनांत घेवन हें वर्णन केल्लें जावयेत. आं 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 ओके देखून आमी तें सवार फावटी वाचता. वय हं? वय वय आतां मोरी नवी येव म्हणून हें उतर आमकां मेळना मेळना आं पूण वळ सो आं कितें म्हणटा 12वो अध्याय ओळसो हं. ती स्त्री अरण्याक पळून दवली हां थंय 1260 दीस पर्यंत तिचें पालन पोशण करूंक देवान तिका एक आसरो तयार केल्लो. हां हांगा सांगिल्लीं उतरां मोरयेक लागू जायनात. लागू जायना आं लागू जायनात. आं मोरी अरण्यांत आं पळोवन वचूंक आनी थंय तिणें कश्ट भोगूंक नात. ओके ओके देखून आमी देवशास्त्राचे नदरेन आमी हे मोरी पवित्र सभेचो उपकार म्हणून तशें घेवन आमी हे सांगिचे शिवाय हं, हं, हाचेरच अवलंबून हं, ती मोरीच म्हूण सांगूंक जायना. आं पूण मोरयेक बरोवप्यान आपल्या मोतेंत धरूंक ना म्हूण सांगूंकय जायना. आं 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 थोड्या कॉमेंटरींनी ते मोरयेकच लागू जाता म्हणल्यार बरी सांगलां. आं पूण तशें म्हणटना हें आमकां अशें विवरण दिवंक जायना. मुखार येता आसतना वय. म्हळ्यार अशें जावंक साध्य आसा कारण म्हळ्यार 11व्या अध्यायांत 11 हां तेदुआं सर्गीं देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तातूंत आसलेली दिश्टी पडली. हं. पोरण्या सोल्ल्यांत रोमाकारान दाड घाल्या उपरांत नव्या सोल्ल्याची आर्क पेट मागीर खंय आसली म्हणून कोणाक गोत्तू ना. जुवावन ती सर्गराजांत वयर पळयली आनी सामान्य जावन देवाचें उतर ह्या संवसारांत मनीस जावन आयलें मोरयेच्या गर्भांत आनी तातूंत थोडे फावटी मोरयेक सोल्ल्याची आर्क पेट म्हणून एक अर्थान इंटरप्रिटेशन अशें दिवचें आमकां पळोवंक मेळटा. देखून थंय आनी हांगा कनेक्ट करतना कांय अशें मोरये विशयान म्हणून वय ते देखूनच ते बरोवप्यान तें मनांत धरिल्लें जावयेत. पूण हांगाच हे पाठ आमी घेतल्यार आमकां मुखार येताना कश्ट जाता कस जाता. वय त्याच प्रमाणे एंत म्हण सांगूंक जाय. पूण हे देवाची परजा मेस्सियाक हे जल्म दिता भगवंत परजा ओके तें पवित्र सभा आनी आनी हे आमच्या आत्मीक जिविताक मस्त उपकारता. भगवंत अगोस्तिनीन सांगिल्लें मोरयेन पयलें जेजूक आपल्या काळजांत उपरांत आपल्या गर्भांत जागो दिलो म्हणून. आतां तें भाग तिका मात्र मेळिल्लें. वय पूण आमी क्रिस्तांवांनी भावार्था वरवीं जेजूक आमच्या काळजांत जल्म दिवयेत म्हणून. वय देखून हर एका भावार्थ्यान आमी पवित्र सभेचो सांदो आमी जेजूक संवसाराक दिवंक जाय म्हणून. ते आमच्या आत्मीक जिविताक हे उपकारता हें चिंतप. 13व्या अध्यायांत ओळ 1 ताजें तकलें नांव अशें आसा 13व्या अध्यायाचें 2 मनजाती म्हणून. तेदुआं एक मनजात दर्यांत तावन वयर सरता ती हांवें देखली. तिका 10 शिंगां आनी 7 तकल्यो आसल्यो. त्या शिंगांचेर 10 मुकुट आसले आनी त्या तकल्यांचेर देवनिंदेची नांवां आसलीं. वडलो पळयत आसतना शिंगां म्हूण सांगल्यार जेजूक आमी थंयसर तुलन करता आसतना पदवी आसली सकत आसली. आतां आमी त्याच अर्थान हांगासर अर्थ करी येता की त्याच नमुनेर ह्या 13व्या अध्यायांत मनजात वयर सरली आनी तिका 10 शिंगां 7 तकल्यो आसल्यो आनी शिंगांचेर 10 मुकुट आसले आनी त्या तकल्या नांवांचेर देवनिंदा नांवां बरोवन आसलीं म्हणून. आतां त्याच अर्थान आमी हांगा भाशे येता की अर्थ करी येता की आतां हांगासर आतां दानियल 7व्या अध्यायांत 4 मनजातीचो उल्लेख केला. ह्यो 4 मनजाती म्हळ्यार अनभवर्ती संवसाराची 4 राज्यां
ओके बाबिलोनो, हां मेदिया, हम्म, पर्सिया हम्म, आणि अलेक्झांडर आणि ताचे उत्तराधिकारी हांचें राज्य. हम्म, 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 हम्म. दानियलाच्या पुस्तकांतली हां ही 4 राज्यां सांगाता घालून हां आं, हां सैतानाचे पदवेची खुणां कशी घेतल्यात. ओके हां हां त्या काळार हां ती पदवी रोमाच्या साम्राज्यांत दिसून येताली. ओ हां हां आता 7 तकल्यो, मुकुट आनी हारलेली हम्म, ही तकली हां हाचे विशीं अध्यायी 17, 9 तावन 14 हातूंत सांगलां. हम्म, हम्म, हम्म. आता गाय जाल्ले तकलेचे मन जात गाय वय, जाल्ले वडोल- आसा वडोल- मग, वय 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 2 अर्थांनी आमी समजूं येता. हां आदल्या झुजांत हां जाल्ल्या लुकसाणा तावन बरें जाल्लें साम्राज्य हां हां तांकां सलवणी मेळिल्ली, ओके ती हारिल्ली हम्म, आनी उपरांत जाल्लें लुकसाण भरती केल्लें. हम्म, हम्म. वा हां परत जिवो जावन आयिल्लो निरो चक्रवर्ती. हम्म, हम्म. हे दोनी अभिप्राय आसात. हां आतां हातूंत सगळें कितें सांगलां, हां संवसार साम्राज्याचें, रोमी साम्राज्याचें बोळ पळोवन हां ताची पुजा करता, हम्म, 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 हम्म. चक्रवर्तीची पुजा करता. हां मन जात कितें करता, देवनिंदा करता. हां हं? वय देव हें सगळें घडोवंक दिता. हां आं? ओके शेलयेच्या पुस्तकांत नांवां बरोवन घाल्लेलीं आसात ती मात्र पुजा करिनात. हां 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 देवाक विश्वासी राविल्लीं क्रिस्तवां ती पुजा हां. करिनात. हां आतां भावार्थ्यांनी मन जाती विरोध झुजोवन फायदो ना, हम्म, तरी पूण तिची पुजा करची न्ही. हम्म, हम्म, हम्म. कश्ट दग्ध तांकां सोसूंक मेळ्ळ्यार तांणी भावार्थांत तीर रावूंक जाय. हम्म. आतां ती पयली मन जात म्हळ्यार फटकिरे प्रवादी, त्या काळार मस्त ओके फटकिरे प्रवादी आशिल्ले. हम्म, हम्म, हम्म. दुसरी मन जात भायल्यान सांतापरी अजापां करता, भितरल्यान देंवचार. ओ हां 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 ते हां. थोडे फावटी भायल्यान हें आपूण भगवंत म्हण दाखयतात आनी हें अजाप करता आनी तें अजाप करता म्हणटात न्ही, वय पूण तांची जिणी वेगळीच आसता. हां 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 आनी आतां कळ्ळें तातूंत एक हें आसा न्ही, आंकडो हां. 600. वय आतां एक मन जात ही आसली आनी एक मन जात भुमी तावन वयर सरता ती हांवें पळयली. तिका बोकऱ्या बरी 2 शिंगां आसलीं. आतां हांगा आसली मन जात 7 तकल्यो 10 शिंगां आसलीं तिका. वय ही मन जात दुसरी ताका दुसरीच. आं. तिका 2 शिंगां आसलीं. ताका काही एक विंगड अर्थ आसा की हे म्हळ्यार 13वो अध्याय हां. ओळ 11. हं. 13वो अध्याय ओळ 11 तातूंत तशें 2 शिंगांचें आसा. ताज्या मागीर मुखार येता आसतना हां. 13वो अध्याय आनी ओळ 17 तातूंत आंकडो तो आतां सांगुल्लो हां. 666. हां. वय वो आंकडो एक आतां विंगड तेक 90 वय दिसता. ताजे पयलीं आमकां पळोवंक मेळटा सर मनशांनी म्हणजे ल्हाना व्हडांनी गिरेस्तांनी दुर्बळांनी धनयांनी गुलामांनी आपल्या उजव्या हाताचेर वा कपालाचेर एक गुर्त वा मोर कशें घालचे बरी त्या मन जातीन बळ केलें. आनी उपरांत आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा हांगा प्रत्येक जाणवाची गरज आसा. हां. इल्ली बुदवंत काय आसलेलो ते मन जातीच्या अंक्याचो अर्थ करूंक शकता, कित्याक तो अंको एक मनशाक लक्ती जाल्लो आनी त्या मनशाचो अंको 660 आनी 100. आतां हो आंकडो कोणाक सुचयता? हां ग्रीक आनी हिब्रू भासांनी हां आंकड्याचे सुवातेर हं. अक्षरां वापरतात. ओके हां 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 अक्षरमाळेंत अमके एका अक्षराच्या हां जाग्याचेर अवलंबून हं. आंकड्यांचें मोल धरतात. हं, हं, हं. एका मनशाचें नांव हं. अक्षरांनी न्हय, हं. बगार अंकड्यांनी बरोवचे खातीर हं. त्या नांवाक आसात हां त्या सगळ्या अक्षरांचें टोटल. ओके कोंकणी उतर एकंदरी म्हणटात, बेरीज म्हणटात, हां. पूण आमकां टोटल सारकें सगळ्यांक समजता.
ते करतना हय. आमकां मनशाचें नांव मेळटा. हां, हां, हां. आतां हां. हिब्रू भाशेंत सीझर नीरो हां. KSRNRWN हां. हां. हाचें टोटल 666 जाता. हो 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 हो. ओके ओके. 666 हां 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 हां. देखून तो नीरो चक्रवर्ती म्हणटात. हां हां. ओके. मागीर ग्रीक अक्षरमाळा वापरल्यार हां. ग्रीक भाशेंत कायझर थेयोस, कायझर म्हळ्यार सीझर, थेयोस म्हळ्यार देव, ते त्या वेळा चक्रवर्तीक देवूच म्हण लेखताले. ते घेतल्यार आमकां 616 मेळटा. ओके. थोड्या हस्तलेखांनी हो आंकडो आसा 616 आनी चडावत हस्तलेख म्हळ्यार मॅन्युस्क्रिप्ट तातूंत हो 666. ते एका मनशाचें नांव आंकड्यांनी दिलां. म्हळ्यार सीदा बरयल्यार हां. वाचताल्या मनशांक कळटा मागीर कांय तातूंत कांय अनाहूत जावचें कांय रिस्कांनी आसूंक हांगासर व्हडले कश्ट कितें म्हळ्यार थोडे जाण आतां थोड्यांची नांवां हें करना इतलें येता गे म्हूण पळयतात. एकल्यान हांवें थोड्या वर्सां आदीं एकल्यान अशेंत गुंतून लेखन सांगचें पळयलें हांवें. आदलो प्रोटेस्टंट बिसायबा कडेन वो सांगतालो मनीस न्यू लायफाचो. तो हें गाण्यान म्हणलो 666 म्हणून. ताका तो म्हणलो आतां तूं तुजे इतल्याक दवर ते लेख करून वचनाका म्हणलो ताका. थोडे जाण हिटलराक थोडे हें दितात, नंबर दितात, स्टालिनाक दितात. तें पुरा सारकें न्ही. हांव तो सांगूं ना. वय पूण हातूंत सादारण जुआंव न्हू तांचें नांव जावं पुरो निरोचें ह्या हाचें उल्लेख करच्या बदलाक ताणें आनी तो संप्रदाय आसलो त्या काळार आसलो. वय 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 वय. मुखार आमकां पळोवंक मेळटा 14 अध्यायांत आनी हें म्हळ्यार तें हातूंत नांव तेंच येता म्हळ्यार अक्षरांनी वापरचें. वय वय अक्षरां वापरचें. आमच्या हातूंत येतना हे नंबर येता. हे नंबर येता. वय वय. तांकां वाचतना करेक्ट मेळटा तें नांव मेळटा तांकां. आतां दावीद म्हळ्यार 14 येता. ओके 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 ओके. देखूनच त्यो 14 तकल्यो ते तशें जाल्यार वय ओके ओके. म्हळ्यार जेजू दावीदाचो पूत म्हूण दाखोवच्या खातीर. हे 144,000 तें वडोल आयला नंबर आमकां तें परत्यान 14व्या अध्यायांत आनी 3ऱ्या वळींत मुखार वाचतना आमकां तशें पळोवंक मेळटा. ते विण्याकार सिंहासना हुजीर आनी त्या 4 जिव्यां आनी मालगड्यां समोर एक नवें गीत गायतले. संवसारांत तावन सोडवण मेळ्ळ्या त्या 144,000 शिवाय दुसऱ्या कोणाच्यानच तें गीत शिकोवंक जालें ना. सगळ्या मनशां कुळा तावन तांकां मात्र सोडवण मेळ्ळी. हे दादले स्त्री संघान मेळोवंक नासलेले ते सक्कड आंकवार. म्हळ्यार एका अर्थान हांगा पळयता आसतना कालें अर्थ जाता की म्हळ्यार हे विंचलेले जाल्यार देवान विंचलेले 144,000 मनीस आनी ते स्त्री संघान नासले म्हळ्यार काले आंवकार्यांक मात्र कांय सर्गींच्या रानांत जागो गी म्हणले बरी कांय चिंता बेता. म्हळ्यार आतां हांगासर देवा तावन पयस सरचें, देवाक अविश्वासी रावचें हाका आदीं व्यभिचार म्हणून लेखताले. ओके. पोरण्याकाराच्या काळार आनी प्रवतांच्या पुस्तकांनी आसा तें. त्या अर्थान आमी समजचें. आतां देवाक विश्वासी राविल्ले संपूर्ण ते आंवकार्यां बरी व्यभिचार करिनासले म्हणून. व्यभिचार म्हळ्यार दुसऱ्या देवाची पुजा करिनासले म्हणून त्या अर्थान. आनी हांगासर प्रवतांच्या पुस्तकांनी देखीक इसाइया 4:3 देवाक विश्वासी रावलोलो एक शेष वांटो उरलोलो वांटो. ओके. इंग्लिशांत ताका रेमनंट म्हणटात. रेमनंट. आनी तुमी सेमिनारींत आसतना ताच्या विशयांत वस्तू शिकल्याच जावयात. रेमनंट ऑफ इज्रायल म्हणून. म्हळ्यार
कश्ट दगद आनी सोसोनो बंदिवासांत हांव न्हू फाटीं आयिल्लो एक ल्हानसो वांटो वय हं? आं आनी हो ल्हान वांटो एक बलिश्ट राष्ट्र जातलें म्हणून सांगिल्लें ओके आं? ओके तसलेंच चिंतप हांगाय उसारलां जावयेत शेळयेचीं फाटलावदारां आं कोण तीं कश्टां दगदांच्या काळार विश्वासी रावलेलीं क्रिस्तांवां आं 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 देवाच्या राजाचें आं पुनर्निर्माण करतलीं ओके आं? ओके देखून सगळी पवित्र सभा ह्या ल्हान रेमनंट आं हांव न्हू वाटता हं, 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 देखून आतां जाल्यार ह्या विशयांत चिंतप आसा हं. पवित्र सभा आतां हे संख्या आमची व्हड आसा वय पूण खरीं क्रिस्तांवां उणी पूण वा. तांच्या जिणे वरवीं पवित्र सभा जिवाळ उरतली आनी विस्तारतली हं, हं, बेनेडिक्ट पाप साहेबान त्या विशीं सांगिल्लें आसा हं, 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 हं. 15व्या अध्यायांत हं, वोड एक हं, उपरांत हांवें सर्गी आनी एक व्हड आनी विचित्र कुणा देखली हं, 7 देवदूत 7 कर्गां घेवन आसले हं, ही निमाणी कर्गां कित्याक तांचे वरवीं देवाचो क्रोध संपूर्ण जारी जावंक आसलो हं. आमकां सोमी जेजू ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार ताणें देव म्हळ्यार मोग आनी ताच्या मागीर तो मोग करता देखून बक्षिता म्हणलें एक सुवार्थ ताणें आमकां परगट केल्ली आसा पूण हांगासर हें पळयत आसतना देवदूतांनी कर्गां धाडचीं आनी त्या देखून ते राखोन आसात देवाचो क्रोध त्या वरवीं परगट जावचो आसा म्हणटा आसतना हें देवाचें चित्रान विंगडत दिसता म्हळ्यार क्रोधाचो देव म्हणले बरी बगता जेजून आमकां परगट केल्लो देव आसा मोवाळ मोगाळ बक्षानाचो तशें देखून वो एकच देवगी आनी दुसरो देवगी म्हणल्यार चिंता येता वय आतां हांगासर देवाच्या क्रोधा विशीं उलयतना वायट केल्ल्यांक निती प्रमाणे कितें मेळोवंक जाय ताका लक्ष दिलां आतां वायट केल्ल्याक शिक्षा फावो वय की न्ही शिक्षा फावो पावो आतां देव मोगाळ मोवाळ म्हणटच खोट्या मनशांक फावो ती शिक्षा दिवंक नजो म्हणून आमी सांगिना वय वय आतांय आमी सांगिना सांगा आतां खंय एक अन्याय जाल्यार प्रतिभटन करतना वय डेथ टू रेपिस्ट म्हणटा हांव म्हणटात वय त्या दळा आमचे हें बोगसणे दयाळाय खंय आसा हें म्हणून आमी विचारूंक पुरो वय 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 हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार केल्ल्या अपराधाक फावो ती शिक्षा आसा ओके ती शिक्षा ताका मेळची आतां एक मनीस जर आपलो अपराध देवा मुखार वळखून घेता त्या दळा देव ताका आपली दयाळाय आनी मोवाळाय दाखोवंक केदींच फाटीं सरना पूण आतां केल्ल्या पातकाक शिक्षा मेळटा म्हणून थोडे फावटी कळीत आसल्यार थोडे फावटी ताचे तावन पयस रावंक आमकां उत्तेजन मेळटा पूण देवाचो क्रोध म्हळ्यार हांगासर निती प्रमाणे मनशाक दिवंक जाय ती पावती शिक्षा देवाचो क्रोध तुज्या माथ्यार बेसतलो म्हळ्यार तुवें तळें पातक केल्यार तुका एक शिक्षा मेळटली म्हळ्यार ताजो अर्थ हो न्ही काल्यार म्हळ्यार देव ताका सोडता सांडटा तशें न्ही पूण कितें ताका मेळोंक आसलें तें मेळोंक सोडता आनी ह्या संवसारांत थोडे फावटी निती प्रमाणे थोड्यांक शिक्षा दिजेच पडटा वय वय आतां पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो आली अगच्याक वय जैलांत मेळोंक गेलो आनी ताणें ताका बक्षिल्लें म्हणून आमी वाचिल्लें वय पूण ताका जैलांत सोडलाय सोडून ताका ते नियम त्या राष्ट्राचें वय वय म्हळ्यार ताच्या अपराधाक फावो ती शिक्षा वय ताका वय वय दिवंक जाय आसली वय ताच्या विशयान द्वेश दवरना पूण राष्ट्राच्या देशाच्या नियमा प्रमाणे कितें शिक्षा भोगूंक ताणें ती बघिल्ली वय वय आतां हांगासर गरजेचें कितें म्हळ्यार व्हडलो अपराध देवातान पयस सरचो मागीर देवाच्या भावार्थ्या विरोध रावचें आतां रोमाच्या चक्रवर्तीने कितें केलें कितल्या जाणांक दग दिले शिक्षा दिली आतां थळ्यांक तांचेर देवाचो क्रोध बेजल्यार
आमकां ते निती विरोध म्हण दिसता की तांकां कितें मेळोंक आसलें मेळचें पूण वय. बघता फादर निमाणे सवालाक विचारचे हां. अध्याय 19 आनी वळू 10 हं. तांचो पळोवंक मेळटा तितल्यार ताका आराधन करूं म्हूण हांवें दिंब्यांनी पडलो हां. पूण ताणें म्हाका म्हळें ना तशें करिनाका हांवें तुजे बरीस आनी तुज्या भावा बरी जेजूक साक्ष दितलो एक सेवाक हं. देवाक मात्र आराधन कर जे कोण जेजूक साक्ष दितात ते प्रवाद्यांक प्रेरण दिल्ल्या आत्म्यान साक्ष दितात म्हूण दाखयतात. हं. आता ह्या पुस्तकांत उगडापणाच्या पुस्तकांत एक बरयल्ली शैली विंगडस हं. ती ताका बरयल्ल्याक आनी तांब्यार वाचतल्यांक कळी जाता हं. पूण हेरांक कळी जायना हं. म्हळ्यार एका रितीन कन्सील केल्ले बरे दांबून दवरलेले वय. बरे. हं. आता अकरेक येता सर हांगासर तूं तो कालें दांबून दवरलेलो आसा ते उक्त्यान सांगले बरी सांगता हांगासर हं. कोणाक आमी निजाकी आराधन करी जाय हं. अशें म्हणून तशें म्हणटा आसतना येदोळ पर्यंत ताणें बरयल्ली ती शैली हं. ती हांगासर तो उक्ते करता आसतना हं. ते निर्फळ जाल्ले बरी दिसना गी. ना निर्फळ जायना म्हळ्यार शैली तशीच उरता. आं आतां हांगासर हें कहलें थोड्या कोणांचो अर्थ सांगची चाल आं त्या पुस्तकांतच दिसून येता. ओके एक दाखलो दिवचो जाल्यार पयल्या अध्यायांत आं एक वळ 20 पळय. तुवें म्हज्या उजव्या हातांत पळयल्ल्या 7 नखेत्रांचो आनी भांगाराच्या 7 दिवटोण्यांचो गुपीत अर्थ हो हां. 7 नखेत्रां म्हळ्यार 7 पवित्र साहेबांचे पालाक देवदूत हं. आनी 7 दिवटोण्यो म्हळ्यार त्यो 7 सभा हय थंयच हें दिलां. दाखोवन दिता. हां. आनी हाका आनी एक काराणी आसूंक पुरो. एक गजाल आमी मनान दवरूंक जाय. उगडापण पुस्तक एकच साहित्यीक कृती न्हय बगार वेगवेगळ्या मुळांतले विशय काडून केल्लें संकलन म्हणून अभिप्राय आसा. फ्रांसाचो एक नांवादीक बायबल तज्ञ आसलो आनी ताच्या अभिप्राया प्रमाणे उगडापण पुस्तकांत 2 भाग आसात आनी थोड्या हे पुस्तकांनी ते भाग दिल्यात. मागीर दुसऱ्या एकल्यान ते सांगता जोडुल्ले जावयेत. थोडे ताचो अभिप्राय मानून घेतात थोडे घेनात. निमाण्या संकलन करताना थोड्या कोणांचो अर्थ सांगला जावयेत. ओके 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 आतां तें संकलन म्हणटना तातूंत एकलोच न्हय बरोवपी सबार बरोवपी तांचे निमाणो एकलो एडिटर म्हूण आसता. ताणें आतां तो क्रिस्तांवांक बरयतालो जाल्यार ताणें थोड्या हे उतरांचो अर्थ थंय दिला जावयेत. मागीर क्रिस्तांव हे रोमाघरांक भिवची गरज नासली. कित्याक म्हळ्यार रोमाघरांक क्रिस्तांव म्हळ्यार एक ल्हान जुदेवांचो एक ल्हान पंगड एक सॅक्ट म्हणल्यार बरी. तांकां म्हणटा अरे पुसून काडिचें म्हणून तांणी हें केल्लें आनी क्रिस्तांवा विशयांत ते चड्ड उलोवंक उलयनासले. आतां त्या दाळाचे इतिहासकार जेजू विशयांत क्रिस्तांव विशयांत थोड्यांच उलयतात. आमकां कितें बगता आतां हें नवो सल्लो आसा आनी तीं पुस्तकां आसात सगळ्या संवसारार त्या विशयांत त्या काळाच्या हातूंत लोकांक कळीत आसलें म्हण न्हू. क्रिस्तांव एक ल्हानसो पंगड देखूनच हें हातूंत सुवार्थेंत पवित्र सभा एक सासवाचें बी कमीर म्हूण सांगलां. पूण तें कशें वाडटा तें उपरांत पूण पुर्विल्ले पवित्र सभेंत क्रिस्तांवचो पंगड ल्हानसो पंगड पूण जाल्यारय भावार्थांत बलिश्ट. देवाचेर तांकां अखंड पत्यणी आसली आनी थोड्या संगतींनी ते कसलेंच कॉम्प्रमायज करिनासले. रायाक देव म्हणले बरी पुजा करचें म्हळ्यार ते करनात. तशें आमी देखून रोमाकारांक भिवचे खातीर तांणी हें केलें भास वापरली म्हणून अर्थ न्ही.
नाही हांगसर उठापण पुस्तक वय 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 पूण ते इल्लेशे गुपीत ते एक शैली हां हां आनी तो एक कळटा एक मनशाची कल्पना सकत कितली गे म्हणून हां 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 आतां इतलें मात्र आमी मनान दवरूंक जाय हां उगडापण पुस्तकांतलीं उतरां हां. आसा तशीं आमी घेवची न्हय घेवची न्ही हां ओके ओके आतां थोडे फावटी कितें पवित्र पुस्तकांत आसा तें हां. आसा तशें आमी मानून घेवचें म्हणून हं. एक फावटी एक प्रायस्त स्त्रिये लागीं एकल्यान विचारलें एक बायबल तज्ञान हां. ते मास्यान हां. जॉनाक गिळ्ळो म्हणलें तो पातयेताय गे म्हणून ती स्त्री म्हणा लागली जॉनान मासो गिळ्ळो म्हळ्यार हांव पातयेती कित्याक बायबलांत आसल्यार तें पातयेता म्हणून देखून वय. खंयचें उतर आमी कशें समजचें खंयच्या अर्थान बरयलां हां. रेयमंड ब्रावन एक सोंपें तत्व दिता हां. हां. वॉट द बायबल मिन्स मेंट हां. अँड वॉट इट मिन्स टुडे हां. देखून ताचो अर्थ कितें म्हणून आमी त्या दाळा ताचो अर्थ कितें तें आमी समजून घेवचें खंयच्या अर्थान तें बरयल्लें तें समजून घेतल्यार देखूनच आमी कॉमेंट्रीज आनी पुरा वाचता पुस्तकां वाचता तें Right. समजून घेवचें समजून मागीर आतांच्या परिस्थिती विशयान हें करतना तांतलो संदेश खंयच्या अर्थान आमी आतांच्या परिस्थितीक लागू करयेत म्हणून हें गरजेचें ओके आतां आमकां तें खंयच्या अर्थान तें पयलें बरयलां म्हणलें कळीत नासतना खंयचो खंयचो अर्थ दिवन आमी आतांच्या परिस्थितीक लागू करता आनी थोडे विशयी आतां लागू करूंक जायनात हां. आतां गुलामा विशयान सांगिल्लें तें वय. हें तांणी दनयाक खाल जावन रावो जाय ती एक हाची दनयाची वस्त हां. एक प्रॉपर्टी म्हणल्यार बरी तसलें चिंतप त्या काळार आसलें वय. तें आमी आतां आतां करूं जायना करूंक जायना जायना आतां स्त्रियांनी दादल्यांक विधेय जायचें म्हणून हां. आतां थोड्या इगर्जांनी तें वाचल्यार तें काजाराक तें वाचचें नाका म्हणटात देखून वय. तातूंत इल्लेशें हें आसा चिंतप आसा म्हळ्यार त्या काळाची परिस्थिती आनी ह्या काळाची परिस्थिती कितें म्हणून आमी पळयचें त्या प्रमाणे आमी ताचें वय वय हें कालें अर्थ दिवचे पडटा असले बरीत सक्कड शेतामानांनी एकाच अर्थान वाचून अर्थ करूंक जायना म्हळ्यार जायना. आमी ते संस्कृती वेळ ते मतीन दवरचें पडटा आनी ताचो नीज अर्थ तिरल कितें आसा तें आमी काणयो न्हू वय. त्या आदाराचेर देवाचें उतर अर्थ करचें पडटा मोगाचें न्हू भोव आसक्त आनी तशेंच कुतुहल भरीत संवाद आज आमी आसा केल्लो आनी तो उगडापणाच्या पुस्तकाचेर सुरवेत हांवें सांगिल्ले प्रमाणे हांवें मानादीक बाप विलियम बार्बोजा हांकांच हांवें ह्या विशयांत उलोवंक आपोवन दिल्लें कित्याक म्हळ्यार तांणी सगळो पवित्र पुस्तक पोरनो सोल्लो आनी नवो सोल्लो तो वाचून तो जीर येयला म्हूण येत कित्याक म्हूण सांगल्यार हे दोनी भाग तांणी ते आमकां कोंकणी भाशेंत भोव अपूर्बायेन तर्जुमो करून दिल्यात तर्जुमो करचें जाल्यार मस्तू अध्ययन करचें पडटा आनी त्या देखून त्या शब्दांचो अर्थ कितें खंयच्या वेळार खंयच्या पाठतळाचेर वापरलेलो हें सगळें सांगता घालून अर्थ केल्या उपरांत आमकां पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतर आमच्या भाशेंत तांणी मेळचें बरी केलां आनी त्या देखून जायते अध्ययन जायते म्हळ्यार मस्तू अध्ययन केलां पवित्र पुस्तकाचेर आनी आमकां भोव अपूर्बायेन ही जाणवाय आयच्या ह्या संवादांत उगडापणाच्या पुस्तका विशयान दिल्या आनी एक संगत तुमच्या लागीं हांव सांगूंक अपेक्षिता हे कारण म्हळ्यार बसोन अशेंत उलयल्लें तेणी तुमी पळयलें कारण म्हूण सांगल्यार पुस्तकांत तांणी तें कितें उलयल्यात तें बरोवन हाडलां आनी देखून हांवें म्हणलें इज अ मॅन ऑफ परफेक्शन म्हळ्यार कलेन सांगता आसतना निखर रितीन आनी स्पश्टता आसून तांणी तें सांगचें जावन आसा आनी आयचे ही समजुनी आमकां समेजता की म्हाकाय आनी तुमकांय मस्तू उपकारा पडल्या म्हूण चिंता हांव
आणि उघडापणाचे पुस्तक आज तावन आम्ही एका नव्या दृश्टेनं वाचूंक आम्ही सकतेल्या अर्थ करूं सकतेल्या तुमच्या समेस्तांच्या नावानं हांव मानादीक दोतोर बाप विलियम बार्बोजा हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. देव बरें. तुमकां कोणाकी आज आमी चलयल्या ह्या संवादाच्या विशयांत कसलीं सवालां आसात जाल्यार दया करून तुमी विचारात. आज तावन तुमी हें पुस्तक वाचा आनी तोवळ खंडी जावन हाचो अर्थ तुमकां मस्तू सलिसायेन आनी तशेंच नव्यात दृश्टेन करूंक उपकार पडटलो. वाचा आनी टायमार कसलीं सवालां आसा जाल्यार दया करून तुमी विचारात. तुमच्या सवालांक आमी जाप दिवंक प्रयत्न करता. वॉट्सॅपाचेर तुमी धाडचें तर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. समट आणि सावाला
आनी सवालां हर एका आयतारा सांजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.